गोंयांत येवपी पर्यटकां खातीर येरादारीची वेवस्था सोपी जातली जावं ती बस रिक्षा मोटरसायकल पायलट वा टॅक्सी सेवा आतां ॲपाच्या माध्यमांतल्यान पर्यटकांक उपलब्ध जातली. येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन अशी म्हायती दिला. फाटल्या 10 दिसांत हे ॲप लॉन्च करतलो अशें मंत्री माविन गुदिन्होन सांगलां. We are going for multimodal transport app. एअरपोर्टाचे जेन्ना मनीस देंवता ताका चॉयस आसपा जाय. बसीन बसतलो, टॅक्सीन बसतलो आनी ते उपरांत एट द लास्ट कनेक्टिविटी द लास्ट मायल जी आमी म्हणटा. समटायम बस तुका गली गलींनी वा बारीक रस्त्यान वचपाक शकना. ही वील हॅव द चॉयस वीच वील बी कनेक्टेड टू द एप इदर अ रिक्षा और अ मोटरसायकल पायलट. सपोज एकटो येयलो एकूच बॅग आहा कॅन गो ही वील प्रिफर दॅट. हे आमी वी आर गोइंग टू मेक इट अ रियलिटी. एंड आय हॅव सीन आफ्टर द वर्किंग ऑफ सो मेनी इयर्स गोवा मायल्स जे आमचे आशिल्ले आमी तांकां एअरपोर्टार कावंटर आसलो तो काडलेलो कित्याक ते प्रोसिजर सारकी फॉलो करूना आनी तेन्ना टॅक्सीवाल्यांची जायती थिंगा डिमांड आसताली की आमकां ॲप नाका, ॲप नासतना आमी चलोवपाक शकता. इतल्या वर्सान सगल्यांनी चलयला ॲप नासतना. गोंयानूय ॲप नाका म्हणटाले, ओला नाका, उबर नाका. आमी खंयच्या संवसारान रावता. मोपा एअरपोर्ट आतां येता, इट इज अ प्रायवेट एअरपोर्ट. They are going to have all types of taxis, whether it is Ola, Uber, Goa Miles, rent a car, prepaid taxi. They are going to have everything. We are going to connect it to the last mile. ते उपरांत बसी वयलो तूं देंवलो, टॅक्सीन तूं देंवलो, ते उपरांत तुका रिक्षान वचपा जाय काय मोटरसायकलीन वचपा जाय. लास्ट मायल कनेक्टिविटी. This is a new thing what we are introducing. Within I think 10 days I will be launching this facility as well.